मडगांव शहरात पार्किंगेची व्हड समस्या उप्रासला। हे समस्येचेर कायमस्वरूपी तोडगो काडपा खातीर हायड्रॉलिक पार्किंग प्रकल्प उबारपाचो निर्णय पालिकेन घेतला अशी माहिती मडगांव पालिकेची नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी दिली। या प्रकल्पा विशीं पालिका मंडळाक प्रेझेंटेशन दिला। 20 तारखेक हे विशीं पालिका मंडळाची बसका आसतली, ताचेर ह्या प्रकल्पाक थाराव घेतले अशें ताणें सांगलें। पार्किंगाचें कितें जालां, जे आमी पयलीं पार्किंगाक आरसीसी स्ट्रक्चर पार्किंग केल्लें पळय ते आमी सगळ्यांत हायड्रोलीक पार्किंग करता। कावन्सिलाक जाल्यार आमी 20 तारखेक मिटींग दवरल्या कावन्सिलाची। ते कावन्सिलाक आमी रेक्टिफिकेशन घेवपाचें तें कळ्ळें। आमी हें प्रेझेंटेशन दवरिल्लें। हातूंत आमकां दोन फायदे जाता हायड्रोलीक पार्किंगाक। आमचे पयलीं सगळी 1100 स्क्वेअर 1100 स्क्वेअर मिटर जागा वताली। ह्या हातूंत व्हेहिकल्स इतलो सेम पार्क जातात, पूण आमची जागा 400 स्क्वेअर मिटर वता, बाकीचे 650 स्क्वेअर मिटर जागा उरता स्पेस। आनीक हेंय बरें जाता की पार्किंगाचे हेंय बरें दाखयता सारकें। सो आमी ते सगळें रेडी आसा। कन्सल्टंट आनी प्रेझेंटेशन फक्त आमी ताका हेंच ग्रीन सिग्नल दिवपाचें उरलां। फक्त उरता आमचे कावन्सिलाचे मिटिंगे जाता, कावन्सिला एप्रूव करतकीर आमी विजीट धाडटा। पावसाळ्यांत येतो आनी विदीन 6 मंथ्स ताणें म्हणल्यार फावंडेशन घालपाकूच टायम लागतलो। बाकीचे तांकां सगळें स्ट्रक्चर जें आसा पळय तो रेडीमेड सगळो तें हाडून हांगा असाइनमेंट केलो वयतलो। सो फास्ट जातलें, स्पेस येतलो आनी मोरलेस अमावंटूय सेम जाता। आरसीसी स्ट्रक्चराचें तर आमी केलें जाल्यार मिनिमम 2 वर्सां कन्स्ट्रक्शनाकूच लागतली, केन्ना जायत म्हणून गॅरंटी ना। त्या दृश्टीकोनांतल्यान परत ताणें प्रेझेंटेशन एकदम की तातूंत आमच्यान समज ते पार्किंगा समज बरो आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो जाल्यार तातूंत 650 स्क्वेअर मिटर जागा उरता न्ही, सेव जाता। ताका फक्त 400 स्क्वेअर मिटर जागा लागता। 370 स्क्वेअर मिटर्स इतलो लागता कितें ऑड कितें अरावंड 400 स्क्वेअर मिटर। सो तोच आमचो पार्किंग बरो जालो जाल्यार आमी दुसरी फेज घेवपाक जाता न्ही।